इवन इलेक्शना पयलीं हे आमी सगळ्या भाशणांनी उलयताले की सगळ्यो जे सेंट्रल एजन्सीज आसा चड करून गोवा शिपयार्ड एमपीटी रेल्वेज आसा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आसा एफसीआय आसा अश्यो एक 7-8 एजन्सीज हांगा आसा ज्यो आमच्या गोंयकारांक एम्प्लॉय करना आनी तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपा जाय तशें सरकारानूय कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन करपा जाय म्हणून आमी पयलीं पसून सांगताले। गोवा शिपयार्डाक आमी पयलीं वॉर्निंग दिल्ली की तुमी आमकां सपोज जॉब्स दिना जाल्यार आमी एजिटेशन करतले, पूण आमी सरकार आशिल्ल्या कारणान आमकां पयलीं सीएमाक सांगचें पडलें। आमी जेन्ना सीएमाक सीएमान सांगलें तुमी एजिटेशन सद्या करनाका, आपूण चेअरमॅनाक आनी तांच्या ऑफिशल्सांक आपयता, आमी डिटेल घेवया आनी ताजेर कितें तरी आमी निर्णय घेवया म्हणून ताज्या खातीरूच आमी ओगी आसा। ज्या दिसा आमकां थंयच्यान म्हणजे म्हाका दिसता 18 नाल्यार 19 तारखेर सीएमान मिटींग आपयल्या गोवा शिपयार्डा बरोबर आमी सगळे आसतले थंय। इवन मॉविन सरान हाजेर आमी एजिटेशन करतले म्हणून सांगलां, कित्याक एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड। आज वास्कोचो यूथ जो आसा ताका जॉब्स मेळना। आज खंयच्यान तरी पिवनाक बसून ते गोवा शिपयार्ड भायले जॉब हाडटा, पूण खंय तरी आमकां दुखता। आमी वास्कोकार सगळे आज एकठांय जाल्या की आमकां जॉब हांगा मेळूंकच जाय। सगळे आमदार एकठांय आसा आनी जॉब मेळना जाल्यार डेफिनेटली आमी वचून थंय एजिटेशन करतले, ताजे बद्दल डावट ना। पूण आमकां सीएमाचेर विश्वास आसा, सीएमान सांगलां आपूण हो इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हणून। आनी इवन इन द असेंब्ली म्हाका दिसता असो ठराव घेवपा जाय की सगळ्यो एजन्सीज आसा तातूंत 20 ते 30% गोंयकार भुरगे आमचे वचूंकच जाय।